तुझ्या नावान सौम्या भक्तीना मी जमल्या भेटूच्या आमकां सांबलिता दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तूं कास्तून दिताय जिविता काळान दादोस करताय तुझे दय आमकां एकवटायताय तुझ्या नावान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटूच्या आमकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गामीस दितात लिना डिसोजा, अर्गामीस दितात अनिशा अल्बुकर्क, कायराच्या जल्मा दिसाक अर्गामीस दितात डिलन आनी मायकल सिक्वेरा, लग्ना वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्गामीस दितात चार्ल्स सिक्वेरा आनी कुटाम, पन्नासवो लग्न वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्गामीस दितात हेनरी आनी जेसी फेर्नांडीस. आगोस्तीन म्हणलो भाऊ पिडेंत आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागता. तशेंच हें डिवायन वर्ड TV पळयतल्या तशेंच आमचे यूट्यूब पळयतल्या सर्व भक्तिकां खातीर ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागतल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताची दाबाजीक परब संभ्रमता. जेजूची कूड आनी रगत आमचे आत्मीक दायज, आमचे जिविताचें दायज, आमच्या जिविताक सासणीकपणान भरचें दायज. देखून ह्या दायजाक मोगान आमी घेवंक जाय, भक्तीन आमी स्विकारसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत सर बरेंपण जातलें. जेजूच्या कुडी रक्तातय आमी सबारपटी नाफाव्या रितीन वर्तन केलां. जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी नाफावत्या रितीन स्विकार केला. ह्या खातीर आमची सर पातकां उडासा खडयां येगडी बोक्सांनी मागया. सक्कड आमची पातकां वळखून घेवन सांगत आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर.
क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा सोसारी सर्वेस्वरा देवा सगीच्या राया सरपोतवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सोम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडवंदरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक हो आजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुझ्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळोन आनी तुज्या नांवान आनी मोगान आमी अदीक भरूं हेंच तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप तोवळ मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्परान सांगल्लीं सर्व उतरां आमी पाळटले हांव देऊन मोइजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली मोइजेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्यांव आमी ताका विधेय जातल्यांव उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडे केल्ल्या सोल्ल्याचें देवाचें उतर हें देवाचें उडुपकार
सोडवणेचे सोडवणे पासोत हरगा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो सोडवणे पासोत हरगा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोडवणे करगा दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो सोडवणे पासोत हरगा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादीक हांव तुजो साकर तुजे साकरनी सोपूत म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्यो सोडवणे पासोत हरगा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो हांव तुका अर्गां दिता अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक गातलो सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो सोडवणे पासोत हरगा स्तुतीचे पात हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव वाखणतलो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप येदोळूस लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्नानांत उतरलो हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्ही निजाकी तो ह्या सृश्टीचोच न्ही आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो सरता आसतना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्ही बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणां बाळटा ती सोडवण ताणें आमकां जोडून दिली बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायिल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक सकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनिकी कितली वर्ती सकत आसची ना सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यातावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारल्या अपराधाची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसायिल्लें सासणाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार Hallelujah, 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 hallelujah,
Alleluia, 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 Alleluia. हांव तो सर्गीत हांव देऊन आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी हो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो. हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. बेकमीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शिळ्यो मारच्या वेळार येसू जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्कांचें जेवण तयार करी जंय म्हूण तूं म्हणटाय. तोळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वचा, थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मिस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगता पास्कांचें जेवण जेवणचें म्हजें जेवणासाल खंय आसा. तोळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शिस बायसन गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगल्या बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्कांचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हणलें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजें रगत सोल्लो तीर करता तें सोमेस मनशा पासून वारायिल्लें. सतस हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राजा नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाकां फळांचो रोस हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक बायसन गेले. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजूची कूड आनी रगत जावन दी आमच्या जिविताचें दायज. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सिस्टर जुलियाना 1991 इस्वेंत लिजेंत जल्माली. 16 वर्सांच्या प्रायेर तिका जेजून साबार दर्शनां दिलीं आनी ह्या दर्शनांनी ती देवाच्या राजाचे गुट समजता. एक दर्शन ती देखता, एक सोबित संद्रेम आनी त्या संद्रेमाक एक काळो तिबो. सोबित संद्रेम आनी त्या संद्रेमाक एक काळो तिबो हें कितें म्हणून जेजू लागीं ती मागता. जेजू तिका सांगता, तो सोबित संद्रेम जावन आसा सगळें देव स्तुतीचें वरस आनी तो काळो तिबो जावन आसा म्हज्या कुडीक आनी रक्ताक फावो जावंक नातलो दीस. देखून सिस्टर जुलियाना, तुवें हेरांक ह्या विशयंत सांगाजे आनी म्हज्या कुडीक आनी रक्ताक विशिश्ट मान दिवचो दीस आसूंक प्रयत्न करी जाय. आनी ही सिस्टर जुलियाना तिणें देखलेलें हें दर्शन हेरांक सांगता आनी तशेंच ती सांगता लिजेच्या आर्च दियोकून जॅकियूस पंतोलियाक. आनी वो जॅकियूस पंतोलियस उपरांत पवित्र सभेचो पापा जाता आनी पापा उर्बन 4 जावन ताची पदवी घेता. आनी ह्या वेळार पापा उर्बन 4 1264 इस्वेंत हें फेस्त सगळ्या पवित्र सभेंत आसा करता. जेजूचे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताचें फेस्त अशें पवित्र सभेंत येता
कोर्पूस क्रिस्ती म्हणल्या नांवान हें फेस्त आमी आचरण करता. मोगच्या भावांनो आनी भयणींनो, कोर्पूस क्रिस्ती म्हणजे जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त जेजूची आशा जावन आसली. ह्या सगळ्या संवसारान आमी जियेत आसतना ताच्या कुडीक आनी रक्ताक विशेष मान आमी पाटय जाय म्हणून ताका आशा आसली. आनी तेंच ताणें सिस्टर जुलियानाक सांगलें आनी ताच्या आशेकाल हें फेस्त आमकां फावो जालां. आज आमी जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचें दबाजीक परब संभ्रमता. तर ह्या वेळार एवकारिस्ता विशयन सबार संगती तुमचे कडेन उलोवेत, पूण विशेष रितीन ह्या नियाळ्यांत हांव तुमचे लागीं उलोवंक आशेतां. जेजूची कूड आनी रगत भक्तीपणी कशें स्विकार करचें. आमी जेजूची कूड आनी रगत भक्तीपणी स्विकार करीत जाल्यार कितें करी जाय म्हणलें तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पयलें, जेजूची कूड आनी रगत आमी पवित्रपणी स्विकार करीत जाल्यार आमचें तें भावार्थ गरजेचो, फेथ गरजेचो. भावार्थ नातल्यार थंयसर जेजूची कूड आनी रगत ना. हेब्रेवां बरयलें पद 11:1 म्हणटा, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसां त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयन आमकां आसा ती खात्री. एवकारिस्तांत उंडो आनी वायन अस्तित्वाच्या रुपांत संपूर्ण रितीन बदलतात, परिवर्तन जातात. ह्या सैमा वयल्या परिवर्तनाक आमी ट्रान्सबस्टॅन्शिएशन म्हणटा, म्हणजे सैमा भायलें परिवर्तन. जेजूची कूड आनी रगत जावचें तें कृत्य म्हणून आमी सांगेत. कसो तो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन परिवर्तन जाता. हाका भावार्थाचे दोळे जाय. भावार्थाच्या दोळ्यान देखताना मात्र ती जेजूची कूड आनी रगत जाता. पवित्र पुस्तकान आमी वाचता, जुवांचो वांजेल अध्याय 6:52 जेजू म्हणटा, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसूं ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा आनी निमान्य दिसा ताका हांव जिवंत उठयतलो. जेजून सांगची उतरां आयकून थंयसर वाद विवाद उपजाता. थोडे म्हणटात हाचे उलोवणे विपरीत जाले आनी कशें आमकां ताचें मांस दिवचें खावंक आनी कशें ताणें रगत दिवचें पियोवचें, हाची तकली फिरवाल्या वो कितें उलयता म्हणलें नेना. आनी ह्या मारिफा तांचे मदें पंगड उपजातात. थोडे जेजूक सोडून वेतात. तेन्ना जेजू 12 जाणां शिसा लागीं विचारता, तुमी म्हाका सोडून वेतात गे. तेन्ना सिमांव पेद्रू म्हणटा, सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसा ससनीक उतरां जिविताची. आनी जेजूच्या उतराचेर आपणो स्वभावार्थ कंसयता. पेद्रून सबारपटी जेजूक नेगार केलें तरी ताचो विश्वास मात जेजू तें अटल जावन आसलो. ताच्या जिविताच्या अखेरेच्या पैना पर्यंत तो जेजूक विश्वासी जावन रावलो. आनी जेजूचें कूड आनी रगत ताणें पवित्र सभेक दिता आसतना तें एक दायज जावन आमकां फावो जावचें बरें पळयलें. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू क्रिस्ताची कूड पवित्रपणी आमी सेवंक जाय तर आमचें तें भावार्थ आसा जाय. भावार्थ नातल्यार एल्लो व्यर्थ म्हणून आमी सांगेत. सबार जाणांक जेजूच्या कुडी आनी रक्तातय मस्त दुबाव आसात. थोडीं म्हणटात आमी हें पातयें नांव, थोडीं म्हणटात आमकां आंतू कितें नवें सावन दिसता. सबार जाणांक आंतू दुबाव आयला. पाद्राबांकी आयला, सिस्टरांकी आयला, लायकांकी आयला, थोड्या सांतांकी आयल्यात. एक गडीत तुमचे मुखार हांव दवरतां. स्पेनाच्या मोनकाडो म्हणल्या जाग्यार एक इगर्ज आसा. त्या इगर्जेंत एक पाद्रा बसलो. तो पाद्रा बरयेपट एवकारिस्त भेटयत आसतना ताका दुबाव येतालो आनी तो चिंतलो हांगासर जेजू कसो हाजीर जाता, ह्या उंड्या वायनांत जेजू कसो हाजीर जाता, कशें तें जेजूची कूड आनी रगत जाता. आनी त्याच दुबावांत तो एवकारिस्त भेटोन आसलो. आनी ह्या वेळार तो देवा लागीं मजत मागतलो, देवा म्हजो दुबाव पयस कर, जेजू म्हजो दुबाव पयस कर, म्हाका तुजी सकत दी म्हूण तो मागतलो. एक दीस क्रिस्मसा वेळार पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना कॉन्सक्रार केल्लो ती वस्त उखलता आसतना एक 5 वर्सांचो भुरगो आवय लागीं सांगताले, तो पाद्राब थंयसर उंडो उखलता आसतना म्हाका बाळोक जेजू दिसता, म्हाका बाळोक जेजू दिसता. आवय म्हणटा थंड राव, कितें उलयताय, तुकाच गोत्तू ना. परतून भुरगो म्हणटा,
हाळे म्हाका थंयसर पद्राबू उंडो उखलता आसतना म्हाका बाळोक जेजू दिसता. आनी ह्या वेळार ती आवय 1 मीस न्ही, 2 मीस न्ही, 3 मिसां ती थंयसर संभ्रमता. आनी उपरांत त्या 3 मिसांनी भुरगो म्हणटा म्हाका पद्रा मिसार उंडो उखलता आसतना जेजू दिसता, बाळोक जेजू दिसता. आनी उपरांत ती कितें करता, त्या पुताक घेता आनी पद्राबा लागीं हाडटा आनी पद्राबा लागीं सांगता, हाळे म्हज्या पुताक तुमी त्या मिसा वेळार कॉन्सेक्रार केलो उंडो उखलता आसतना ताका बाळोक जेजू दिसता. आनी हें आयकून पद्राबाक एक घडी शॉक जाता. पद्राब कॉन्सेक्रार करिनातलो उंडो ताचे लागीं हाडटा आनी म्हणटा आंतू दिसता गे ना, तुमी मिसा वेळार तुमी थंयसर ती होस्त भेटयता आसतना म्हाका बाळोक जेजू दिसता म्हूण तो भुरगो 5 वर्सांचो सांगता. ह्या वेळार पद्राबाक तटक्क जाता. वय हांवें देवा लागीं दुबाव विचारलो, 5 वर्सांच्या भुरग्या मुखांत जेजून ताचो म्हजो कितें दुबाव आसा परिहार केलो. आनी जेजूक तो अर्गां दिता आनी ताचे उपरांत त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचेर तो दुबाव करिना. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, त्या पद्राबाक दुबाव आयलो आनी जेजून ताचो दुबाव पयस केलो. तेरेजा एक दीस तिच्या कॉपेलांत मागोन आसतना एकली सिस्टर येवन तिका भेटता आनी म्हणटा, सिस्टर आमी 2000 वर्सां पयलें आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. जेजूक आमकां पळयत आसलें, ताचे सांगता वशेत आसलें, ताचे सांगता रावयत आसलें, ताचे आपडेत आसलें, कितलो संतोश आसलो. तेन्ना तेरेजा म्हणटा, कितें उलयताय सिस्टर, आतां तो जेजू आमचे संगीत जी वस्त आसा त्या सक्रामेंतान तो आसा, ताका आमी 24 वरांय मेळयत, ताचे लागीं उलयत, तो आमी ताका खाण घेता आमच्या हातांनी, ताका आमी सेवता, आमच्या काळजांत येता. तितलें व्हडलें भाग तुका पावना गे. तूं 2000 वर्सां पयलें वचून राखून आसाय, आतां आजच्या जेजूक त्या उंड्या वायनांत तूं सेवता आसतना तुका संतोश भोगना गे. तस्सो जेजू म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं येता आनी उलयता. हें आयकून ती सिस्टर तटक्क जाता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र जेजूक सेवूंक जाय तर आमच्या जिवितांत असलें पयलें कंडिशन भावार्थ. आमी भावार्थान मानून घे जाय आनी चिंती जाय. आनी ते मानून घेवचें मात्र न्ही, त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. जेजू त्या कुडी रगतांत आसा, ताची कूड रगत आमकां दिता म्हणलें आमी समजून काडगे जाय. दुसरें जावन आसा, जेजूची कूड आनी रगत भक्तीपणी सेविजे जाल्यार आमी पातकाचे बोक्सांनी माग जाय. आमच्या जिवितांत असलीं सकट पातकां आमी वळखून घे जाय. आमी आल्तारी मुखार येतना, वेदी मुखार येतना जेजूचें बलिदान भेटोवंक वेच्या पयलें आमच्या जिवितांतलीं सकट पातकां आमी समजून काडगे जाय आनी त्या नंतर आमी हें बलिदान भेटय जाय. मातेवचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 3. देखून वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उडासी येता तर ती तुजी कानीक तेंच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी कानीक भेटय. वय बरें मीस वा एवकारिस्ताचें बलिदान हांवें आनी तुवें भेटय जाय तर पातकाचे बॉक्सांनी गरजेचें. देखून हर एका मिसा वेळार आमी हांव पातकी म्हणटा आनी आमची सर पातकां केल्लीं ती व्हडलीं पातकां, धाकटीं पातकां जावं मुळावीं पातकां, सामाजीक पातकां, आमचो स्कांदल, आमची सवयीचीं पातकां सकट आमी भेटोवन दिता आनी त्या प्रमाणे पातकाचे बॉक्सांनी मागून जेजूक सेवंक आमी तयारी करूंक आसा. एका पाद्रबान सांगलें घडीत म्हज्या मोतीक येता. एका फिरगजेंत तो आसतना आनी मीस भेटयत आसतना एकली स्त्री थंयसर मिसाक येतली. हर एक दीस ती मिसाक येतली पूण कुमगार सेविनातली. पाद्रबाक एक मिस्तेरत पावलो, कित्याक अशें घडटा. ती स्त्री मिसाक येता पूण कुमगार सेविना. एक हप्तो जालो, 15 दीस जाले, 1 म्हयनो जालो. पाद्रबान तिचे लागीं विचारन सोडलें, कित्याक बाये तूं ह्या मिसाक येताय पूण तूं कुमगार सेविनाय, जेजूची कूड आनी रगत तुका नाका गे म्हूण विचारता आसतना ती स्त्री म्हणाली, फादर म्हज्या जिवितांत राग आसा. म्हज्या घोवा कडेन आनी म्हज्या भुरग्यां कडेन हांव रागार आसा आनी तांचे तोंड हांव पयस आसा. आनी हर एक पटी हांव मिसाक येता आसतना कुमगार सेवया म्हूण बगता पूण कुमगार सेवंक म्हूण येता आसतना म्हाका बगता हांव पातकांत आसा. पातका द्वारे जेजूक घेवंक म्हाका जायना आनी म्हज्या त्याच जाग्यार हांव बसता.
देखून पाद्रा म्हणालो तूं तांचे कडेन राजी जा आनी तुका ताचे उपरांत कुमगार सेवेत न्ही. ना, हांव राजी जायना, म्हाका राग इतलो आसा की हांव तांकां बगसूंची ना. तेन्ना पाद्रा म्हणालो कितें बाये, तुका जेजू जाय की राग जाय? तुका जेजू जाय की राग जाय? तूं राग धरून जेजूक तुवें पयस केलाय मू. आनी अशें सांगता आसतना तिका एका रितीची दूख भोगली. त्या दिसा ती गेली. परत्यान आनी एका दिसा ती आयली आनी पाद्राबा लागीं म्हणाली फादर म्हाका बक्षी, हांव म्हज्या रागा निमती जेजूक पयस केलें. जेजूची कूड आनी रगत हांव सेगना. हांव मनशांक म्हज्या काळजांत दवरून जियेली. फादर म्हाका तांचे कडेन राजी जावंक जाय, तुमी म्हाका आदार दिया. आनी पाद्राबान तिच्या घोवाक आनी भुरग्यांक आपयलें आनी संगता राजी संदान केलें आनी ती संतोशान घरा गेली. आनी उपरांत ती स्त्री हर एका मिसा वेळार आयली आनी तिणें देवाचे उतार आयकले मात्र न्ही, भक्तीपणी संतोशान तिणें जेजूची कूड आनी रगत सेवली. आनी ती म्हणटा म्हज्या जिविताचो व्हडतो संतोश आचेकी व्हडतो संतोश ना म्हणून ती सांगता. वय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, एक उतार आमच्या मोतींत आमी घेयजे. जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत सेवे जाय तर आमचे ते असलें पाताक आमी हुमटून काडूंक आसा. पाताक नासतना जेजूक सेवंक आमी तयाराय करी जाय. आनी तिसरें मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवी जाय जाल्यार आमी फावो ती तयाराय करी जाय. मस्तपटी आमी वेताव मिसांत बागेली जाताव, कुमगार काण घेताव, हेने तेने पळयताव, वेताव, आमचें जिवीत ना. फावो ती तयाराय करिनासतना आमी जेजूक सेवंक नजो. कोरिंतकारां बरयलें पयलें पद अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी सोम्याच्या काळसींतले पियेता तो सोम्याच्या कुडी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासून हर एकलो आपली जडती करूंक आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी ह्या काळसींतलें पियेवं. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच केस्त खाता आनी पियेता. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी हर एक येवकारिस्त भेटयत आसतना चिंतून भेटय जाय, जागृतकायेन भेटय जाय, आमकांच समर्पण भेटय जाय. जुवांचो वांजेल अध्याय 13 जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयंत आमी आयकता. जेजू आपणा भितर कळवळून म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. तेन्ना शीस एकामेका विचारतात कोण तो, कोण तो? तेन्ना जेजूचो मोगाचो शीस जेजू लागीं विचारता सोम्या कोण तो? तेन्ना जेजू म्हणटा जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो. आनी जेजू उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो, ताणें तो जागो सोडलो आनी आपणाचें काम करूंक तो गेलो. पळया मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, त्या जुदास इस्कारियोतान जेजू सांगता आसून ताच्या निमान जेजूच्या निमाण्या जेवणा वेळार ताणें घतान ताका पराधीन केलो. पळया ताच्या जिवितांत ते निमाणे जेवणान भेटयत आसतना ताची चिंतमा नितळ जावंक नातली. ताच्या मोतींत अपराध आसलो, ताच्या मोतींत मेळेपण आसलें. त्या मेळेपणान बरोवन तो जेजू सांगता बसलो. उपरांत कितें जालें मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तो पिसान तूर जालो आनी ताणें गळपास घेतलो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मस्तपटी आमी फावो ती तयारी करिनासतना आमी जेजूक सेवताव तर ह्या घडी आमी चिंतूंक जाय. आमच्या मोतींत हें सावल आमी दवरूंक जाय. जेजूच्या कुडी रक्ताक भक्तीन पवित्रपणान स्विकार करूंक जाय. हांव मालगड्यांक कुमगार दिवंक वेता. अशें हांव तो साबार गाऱ्यांनी वेता आसतना थोडी साबार रितीची मालगडी म्हाका मेळटा. एका घरा हांव कुमगार दिवच्याक अर्द्या घंट्या पयलें पावलो आनी अर्द्या घंट्या पयलें पावता आसतना ती मालगडी म्हाका म्हणली फादर तुमी इतले बेगीन आयल्यात गे, तुमी येताना म्हाका पयलेंच कळीत करीचें आसलें. हळे हांवें जेजूक सेवंक आतां तयाराय ना म्हज्या लागीं, हांवें कितेंच तयाराय करूंक ना. म्हाका अशेंच जेजूक काणयोंक नाका. दया करून आज म्हाका जेजू नाका, हांव फावो ती तयारी करून हांव स्विकार करूंक आशेतां. तिची उतरां आयकून म्हाका व्हडलो संतोश भोगलो. पळयात त्या पिडेच्या अंतुळणारे आसतनाय जेजूक हांवें मोगान स्विकार करीजे, सारकी तयारी करून स्विकार करीजे म्हणून तिच्या मोतींत आसलें. तिका हांवें व्हेरी गूड म्हणलें आनी आनेका दिसा तिका पयलेंच कळीत करून हांव तिका जेजूक दिवंक गेलो आनी तिणें जेजूक
भोव बऱ्या रितीन स्विकार केले. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूक आमी स्विकार करता आसतना फावो त्या रितीन स्विकार करूंक आमी मौन करया. आज हे जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त आमी संभ्रमता आसतना ह्यो 3 संगती मोतीन ताटपया. बावरतान आमी जेजूक स्विकार करया. पातकाचे बॉक्साने जोडून जेजू स्विकार करया आनी फावो ती तयारी करन जेजूक स्विकार करया. तसो जेजू आमकां ताची आशिर्वादां दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. सर्व आमी उबी रावया आनी बावर्ताची उसारणी करया. सदमंता देवाक पदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या सो पवित्र गर्भेस पावलो, आमकां मरितान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो ताका घेतलो, तो मेल्यान देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, तें जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करून केलो, सदमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो, ह्या दाबाजीक परबे दिसा जेजू आमची मागणी स्विकार करता. आमची सर मागणी बापा समोर भेटोवया. बापा, पवित्र येवकारिस्त भावार्थ्यांक वांच्या मिसावांत पाप साहेब सर बिस्प आनी याजाकांनी योग्य रितीन भागीदार जावन खऱ्या स्पिरितान बलिदान भेटयशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी समाजेंत शांती, नीत आनी भलायकी सदांच राज करूं. आमी सर्वांनी एकामेकाच्या गरजांक पावोवन कोरो येवकारिस्तीक समुदाय बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी येवकारिस्ताचें महत्व समजोवन मागण्या आनी मिसांत भक्तीपणी भाग घेवंक आनी क्रिस्ताचे इश्टागतेंत वाडोवन येशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन आनी कोरोना पिडेन कश्टोंच्या सर्वांक तूं राखून व्हर. पवित्र येवकारिस्ताचे सक्तेन भरून बरी भलायकी आनी सवस्थकाय जोडिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी एका कुटुंबा परी वाड्यांत एकवटान जियेवन आमच्या परिसरांत जियोवच्या अक्रिस्तांव भावंडांक बावार्थाची साक्ष दिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, सर आमची मागणी भेटयत आसतना विशेष रितीन आमकां तुज्या पुताची कूड आनी रगत सेवंक अवकाश करून दिलाय. मस्तपटी फावो नासतना आमी तें स्विकार केलां आसतना आमची सर पातकां तुजे समोर दवरता आनी नव्या उमेदीन तुज्या पुताक आमच्या काळजांनी स्विकार करूंक जायची कृपा आमकां बेगीनच फावो कर. हे कोरोना पिडे आमचे तांव निवरावन आमी परत्यान मिसाक येवंक आनी तुज्या पुताक आमच्या काळजांनी स्विकार करूंक आमकां आदार मेळो. हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्विकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस्व म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वान तुका भेटोवचो. घे बापा आमच्यो काणिको,
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीची कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलेल्या आमा सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी बेटोनचो यज्ञ ताणे घोडून दवरलो आनी आमची सोडवून जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणे बेटवणी केली. आनी आपल्या उडासाक आमी बेटोनी करची म्हूण ताणे आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली जावन बेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून वरायलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गेच्या सदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा कुरोस तूं पवीत आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकनता. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन स जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळी बेटोनी करच्याक एक आश परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार भेटयता. तो परदीन जाल्लो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पूंची. तेचपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशा पासून तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात.
बावर्त सोगट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमच्या सोडवणेपासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सरकार सण्यांसो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांत हें जिवीत आनी पवित्र पोवन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसलाय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सचनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तिचो पती भाग्यवंत जुजे तुज्या भाग्यवंत दमदुतांच्या वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी सुमेज भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या सुमेज गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वटसुरे तुज्या पवित्र सभे भवर्तांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांशी पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत तरलेल्या सुमेस्तांक मागीर पसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससना ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां वगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन स पातकांतली सुटय आनी सर आकांदांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससण्याच्या जिविता. मोगाच्यानो आज जेजू क्रिस्ताची कुडी रक्ताची दाबाजीक परब कोरोनांतल्यान जाल्यार आज आमकां जेजूक सेवचें भाग फावो जाते. ह्या कोविडा निमती आज आमकां हें भाग ना. बेजार पावा नाकात. देवाक सक्कट समर्पण दिया. खंडीत जावन विगीन्स आमकां ताका कुडी आत्म्या समेत सेवच्याक आदार दितलो. देखून आतां हें आत्मी कुमगाराचें मागणें सांगता आमी म्हणटा आसतना तुमी विशेश रितीन मागचें. म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र साक्रमेंतान खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव सदमानता. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करतां. तुजे मायमे बरेत कूड सेवन तुजें आमोलीक रगत पियोवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रमेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साध्य जायना. देखून आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजें तें आयलाय म्हणून हांव तीर फात येतां. जेजू हांवें केदींच तुजें तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखान वांटो घेवन तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावासर मायपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या सुत्रांवर त्या सुखाची सुफळकुना जेजूची आमुली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतल्या आमा सुमेस्तान तुवें बासायलेल्या ससनीक आनंदाच्या जेवणान पावय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. ओसुनियात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवून सुम्या
तुझे कृपे बोला रास तुझे परगता मासा रक्तार तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बरलाय मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळान रास तुझे परगता मोगाचनो आज जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताची दाबाजीक परब तो सुजेजू ह्या सक्रामेंतांत हाजीर आसा आतां आमी त्या जेजूक आराधन करया आनी हो थोडो वेळ ताच्या आराधनांत कुडसूंक जायची कृपा आमी मागया गावया गीत आराधन तुका आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना सक्रामेंतांत हाजीर आसच्या जेजू ह्या घडये आमचें जिवीत तुज्या हातीन दिता तुजो आक्रेसो थेंबो रक्ताचो आमचे खातीर वारयलोय तुजी कूड आमकां पोशण जावन दिले जिविताच्या हर एका सुखा दुखांत आमचो सांगात जालोय मोगळा जेजू ह्या कोविड पिडेंत कश्टांच्या आमचेर तुजी ससाय दी म्हूण मागता हांव आमचें जिवीत तुज्या मोगांत जियोंक आदार दी म्हूण परतता हांव जेजू तुवें आमच्या जिवितांत सबार उपकार केल्याय आमी तुजे तोंड पयस गेल्यार तूं आमचे थंय एक जाताय जेजू ह्या घडये आमच्या जिविताचें हर एक मागणें तुका भेटयता हांव आमच्या जिवितांत आसलो हर एक उद्वेग तुका समर्पण दिता हांव तुजें जिवीत आमचें तें भरपूरपणान दिल्ल्या खातीर आमी तुका होगुळसिता तुमची जबाब जावन दी अर्गां तुका सोम्या जेजू
अर्गां तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू बरें कुटाम दिवन दादलो स्त्री भुरगीं सांगाता जियोंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी वावर करूंक सर्वांक अवकाश शांती समाधान एकवट दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. मिसाचें बलिदान तुजें दैवीक उतर त्या मारिफात तुजी वळख दिवन पवित्र सभे मारिफात पेल्याची सेवा करूंक उलो दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. मोग करची मनशां सैरीं दैरीं बऱ्या मनाची दानी विचार करची वडिलां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र सभे मारिफात तुजी वळख आनी सांगात बावर तसो अनुभव मगण्याची उर्बा तुजो मोग दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. कुरपेच्यो जरी संस्कार दिवन सात संस्कारांनी म्हजो आत्मो पवित्र आनी नितळ केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. मोगाचे न्हू जेजून मस्त उपकार आमच्या जिवितांत केल्यात. वर्तो उपकार जावन आसा ताचींच कूड आनी रगत आमकां दिल्ल्याक. जेजू म्हणटा जो कोण ताची कूड खाता आनी ताचे रगत पियेता ताचे तें ससनासो जीव आसतलो आनी निमान्य दिसा हांव जिवंत उठयतलो. कितें उरतीं उतरां सोम्या तुजी देखून आमी तुवें दिल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिता आसतना सांगाता मेळून गायता हांव अर्गां दिता सर्वेस्परा. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावड भला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी दरबार साणो संवसार कायलोय देखून अर्गां तुका सोम्या. कुर्सार मोरून आमची सोडवून केली देखून अर्गां तुका सोम्या. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मोर म्हजे उपकार तुजो बावडून भला व्हडा आनंदा. अर्गां तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान. जेजू तुवें दोगां कुड्यांचे दोळे उक्ते केले. जेजू तुवें देंवसा लागले एका मोन्याक उलयशें केले. कानान गान स्त्रियेच्या देंवसा लागून वळच्या दुवेक तुवें गूण केले. जेजू शतापतीच्या आर मरल्या साकराक तुवें गूण केले. जेजू पेद्रूच्या ससूमाईंक तुवें गूण केले. उसांबळ दर्याक शांत केलोय. गलिलेयाच्या कोटकारांक तुवें नितळ केलोय. जायराच्या दुवेक तुवें जिवंत केले. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावान बुडलेल्या स्त्रियेक तुवें गूण केले. आकुडलेल्या हातांच्यांक तुवें गूण केले. मोर्लकेच्या पिडेघरांक तुवें गूण केले. जेरुकेच्या कुड्ड्याक तुवें दिश्ट दिली. 5,000 लोकांक 5 सुण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी तुवें वाडले. सबारांची पिडा गूण केले.
खोट्या स्पिरितांक तांचे तावन तुवें धांवडयलें. जेजू, इतलें सर्व बरेपण तुवें म्हजे खातीर, मनशा खातीर केलें. शब्द तूं देवा सोमे आसुल्लोय, आमचे मदें आयलोय, आनी उजवाड कसो आमचो जालोय. जेजू, आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणाक आमी अर्घां दिवंक फावो. जेजू, तूं नासतना आमचें जिवीत ना. आमचें जिवीत आसचें तुज्या ससायेकाल मात्र सोम्या. सोम्या जेजू, कोविड पिडेच्या बलिश्ट आक्रमणान आमचें जिवीत नुरगोन गेलां. लोक आर्थीक परिगतींत बिगडला. कुटुंबाची स्थिती परिगत बरी ना. ही पिडा आज ताका फाल्यां म्हाका म्हणल्या बरी दार बडयत आसा. कितें करचें म्हूण कळीत जायना. तुवें तुज्या संवसारी पैनार सबारांक गूण केलें. सबारांक तुवें आपुडलें. वायट आसलें धांवडयलें. आमच्या जिवितांत आसली ही पिडा काणसोड सोम्या. आमचें जिवीत साद्या रुपाक येवचें बरी कर. कितें आमी सर होगडोन घेतलां सोम्या आमकां पाटीं दी. आमचो वाडो बरो कर. आमची फिरगस बरी कर. आमचो संवसार बरो कर. आमची पवित्र सभा वाडय. थोड्यो घडयो मौन रावया. त्या जेजूक आमच्या जिवितांतले हर एक संगत समर्पिया. आपुरबाईचे कांतार आसा तूं म्हजो आस्ट्रो. हें कांतार म्हणटा आसतना जेजूक आमच्या जिविताचे हातेरकन घेवया आनी भक्तीपणी धैर्यान हें गीत आमी गावया. तूंच म्हजो आस्रो, तूंच म्हजे कोटे, तूंच म्हजो कोरो इश्ट, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो आस्रो, तूंच म्हजे कोटे, तूंच म्हजो कोरो इश्ट, तूंच म्हजो देव. आराधन करता सगळ्या काळजान, मुकाम सोदता म्हज्या जिवितान, सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान, हांव तयार आसा. तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. हांव
आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तूं म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैस दुसरो कोणी वैस म्हाका नाका तुजे लागीं येता सोम्या हांव सकट म्हज्या जिवितांतली पिडा जा सोम्या म्हजे सकत ह्या घडये जा तूं म्हजो देव म्हाका आदार दिवचो म्हाका संगत दिवचो तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैस तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैस तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजो देव आराधन करया आमी सकट आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा म्हण जेजूक सांगया आमी हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा मोगाळा जेजू आमी बरवोचो सांडलेल्या वेळार तूं बरवोचो जाताय हर एका घडये म्हज्या जिवितांत काळी मोडां उदेत आसतना तूं उजवाड जाताय निर्फोळ जावन म्हजें जिवीत जियेत आसतना फळ दिवंक उलो दिताय म्हजो हात तूं धरताय शाबित बंदराक व्हरून पावयताय जेजू तुंच म्हजो आदार जावन आसाय तुंच म्हजो उजवाड जावन आसाय ह्या घडये जिवितांतले हर एक दूख तुज्या हातीन समर्पण दिता मोगाच्यानो तुमची सर ते सावा ह्या घडये सोम्या मुखार उबारा कितें मागोंक जाय ह्या वेळार मागा जेजू आमकां हर एक संगत दिवचो ह्या घडये तुमच्या जिवितांतले हर एक दूख सोम्याक समर्पण दिया
मोगाळा जेजू, आज तुजी कुडी रक्ताची परब पूण आमकां तुका सेमको भागना. आमी घरांनी आसा आनी हे मिसाचें बलिदान भाग घेवन आसा. जेजू बेगीनच तुजी कूड सेमचें भाग आमकां फावो कर. आमकां इगर्जेक परत्यान येवंक आनी मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आदार दी. तुमची जबाब सोम्या आमचे मागणे आयक. सोम्या आमचे मागणे आयक. आमी मागता ह्या कोरोना पिडे वरवीं देवा अधीन जाल्ल्या सर्वां खातीर बीस साहेब याजक धार्मिकां लायक देवाधीन जाल्यांत. कितलेशे मालगडी युवकां ह्या पिडेक बली जाल्यांत. त्या सर्वां खातीर आमी मागता तांकां ससनाचें जिवीत फावो कर. तुजी कूड आनी रगत तांणी सेवला आनी ससनाच्या जिविताच्या बरोबर शांती आसात. तांकां निमान्य दिसा पुनर्जिवंत पोनान बर. मरण पावलेल्या सर्वांक ससनसो विशेव फावो कर म्हूण मागता हांव. सोम्या आमचे मागणे आयक. ह्या कोवीड पिडे वेळार आदार दिवच्या दाक्तेरां खातीर, नर्सां खातीर, स्वयंसेवकां खातीर आनी भलायके सिब्बंदी खातीर, राजकीय मुखेल्यांं खातीर, समाज सेवा करतल्यां खातीर आमी मागता. ह्या सर्वांनी सांगाता मेळून ह्या पिडे विरोध झुजून ही पिडा ह्या संवसारांतली निर्मुलन करूंक आदार दी म्हूण मागता. सोम्या आमचे मागणे आयक. ह्या पिडे वरवीं सबार जाणां हॉस्पिटलांनी, होम आयसोलेशनांनी कोस्टून आसात. तांच्या सर्वांचो ह्या घडये उडास काडटा. तुमच्या कुटुंबांत कोण सर्व ह्या पिडेंत आसात तांचो हे घडी उडास काडा. सोम्या उडास काडलेल्या हर एकल्याक तुका भेटोवन दिता आनी आमचे मागणे पाटयता. सोम्या आमचे मागणे आयक. आतां कितेंय इरादे तुमकां आसात जाल्यार ह्या वेळार सोम्या मुखार हाडा. सकड आमचे इरादे दिवन सोम्याक सांगया, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. कश्टान संपताना, नश्टांनी आडसतना जेजू आपयता.
कष्टान संपडाताना नष्टानी हरसताना कष्टान संपडाताना नष्टानी हरसताना निराश नाका धैर्याना पै तो तुका उखलून दता निराश नाका धैर्याना पै तो तुका उखलून दता जेजू आपयता सक्कड म्हणया जेजू आपयता बवर्तान म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता मोकळा जेजू सक्कड आमचे दुःख तुझ्या हातीन दिता सक्कड आमचे कष्ट नष्ट तुझ्या हातान दिता पिडा शिडा तुझ्या हातान दिता विघ्नान वरां तुझ्या हातान दिता सुम्या आमकां अंतले मुक्त कर सुम्या तुझे थंय येवंक आमकां फावो कर सुम्या तुझ्या गोपांत रावूंक आमकां फावो कर सुम्या या जिवितांतले सर अनवरां पयस कर सुम्या तुझ्या मोगांत आमकां भर सुम्या सुम्या दुसरो कोणूच ना आमच्या जिवितांत सुम्या तुस सुम्या जिविताचो उद्देश म्हजो स्वास म्हजो विश्वास सक्कड समर्पून दिता सुम्या ह्या विशिष्ट दिसा आमची मागणी तूं घे सुम्या आनी आमकां सक्कड तूं फावो कर हें आमी तुजे लागीं मागता आमेन. आतां सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक तयार जावया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांगमान करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या. सोलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थांचे बोड दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जाव. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावार्ता. प्रार्थुया ये देवा विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनार. आमेन.
काळजा ये जेजूच्या पातक्या बुजवणेच्या मोगान सगळे लास्टच्या आमकां सांडू नाका मोगान सगळे लास्टच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता जेजूच्या देव काळजा मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां रोजार साहिबिनी आम्हा पासून विनंती कर भाग्यवान कसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.